मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्मार्ट सिटी सीईओज कॉन्फरन्साचे उक्तावण केले। या 2 दिसाच्या परिषदेत सुमार 100 स्मार्ट सिटीजाच्या सीईओनी हाजिरी लायली। ह्या वेळार पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात आणि उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हागे लेगीत हाजीर आशिल्ले। राज्य सरकारान राज्यांतल्या 12 नगरपालिकां खातीर मास्टर प्लॅन तयार करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात केल्या। स्मार्ट सिटी हो फकत एक नवो विशयच न्हय, जाल्यार लोकांची जीण सुदारपाचो एक बरो उपाय अशें वक्तव्य मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत केलें। म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयात वचून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या भुरग्यांनी घातिल्ल्या बोवाळाचेर मुखेलमंत्री जो गोंयचो शिक्षण मंत्री लेगीत आसा 24 वरां वयर जाली तरी कांयच उलयना। हें पळोवन अजाप जाता अशी टिका तृणमूल काँग्रेसीच्या 3 जाण डिमेलोन केल्या। तशीच भुरगीं शिकतना फकत ज्ञान संपादन न्हय, जाल्यार वागपाची तरा आनी शिस्त लेगीत ह्याच वेळार तांकां लागता। हे मुखेलमंत्र्यान लक्षांत घेवपाक जाय अशें तृणमूल काँग्रेसीचें म्हणणें आसा। अशें म्हणीत तृणमूल काँग्रेसीन सरकाराचेर टिका केली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाच्या नेतृत्वाखाला भारतीय जनता पक्ष परतून एक फावट लोकसभा वेंचणुकीच्या सामकार वता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वास्को जाल्ले भाजपाचे राज्य कार्यकारिणीच्या बसकेत ते उलयताले। नड्डाच्या अभिनंदनाचो थाराव ह्या वेळार घेतलो। आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय आनीकूय घटमूट करपाचेर ह्या बसकेत चर्चा जाल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। वास्को जाल्ल्या भाजपाच्या कार्यकारिणीच्या बसकेत ते उलयताले। उदरगतीचे दृश्टीन फाटीं उरिल्लो समाज म्हणून धनगर समाजा कडेन पळोवपाक जाय। खरेपणी ह्याच समाजाक सगळ्यांत पयलीं एसटी समाजाचो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो। विधानसभेचे फुडले वेंचणुके आदीं ह्या समाजाक एसटीचो दर्जो दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली। सांग्यार आयोजीत केल्ल्या धनगर महोत्सवात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। धनगर समाजान तांची भास लिखीत स्वरुपात बरोवन दवरपाक जाय। अशें केलें जाल्यार तांची संस्कृती, तांची परंपरा तिगून उरतली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें। उसगांव सोनारबाग वाठारांत येवपी बंधाऱ्याक थळाव्या लोकांनी पयलींच विरोध करचो न्हय अशें आवाहन सरपंच नरेंद्र गांवकारान केलें। ह्या बंधाऱ्या संदर्भात अधिकाऱ्यां कडेन उलोवन तांचें मत आयकून घेवचें, तशेंच थळाव्यांनी आपली मतां मांडची। ह्या बंधाऱ्याचो फायदो आसत जाल्यार थळाव्या जनतेन विरोध करचो न्हय। जरी ह्या बंधाऱ्याचो फायदो ना जाल्यार हांव विरोध करपी जनते वांगडाच आसा अशें उतर सरपंच नरेंद्र गांवकारान थळाव्या जनतेक दिलें।
वाळपय होंडा वचपी महामार्गाचेर रस्त्या कुशीक कोण कोयर हाडून उडयता तेच कळना. दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. ह्या कोयराचो येरादारी करप्यांक तशेंच हेरांकूय बरो त्रास जाता. गोरवां तशींच हेर जनावरां लेगीत हो कोयर थंय उस्तून उडयतात. एक दीस मदीं सोडून कोयर पंचायत निवळ करता. तरी ह्या सुवातेचेर कोयरान रस्तो सदांच भरता. ह्यान फुडें कोणें कोयर उडयतना दिसले जाल्यार तेंचेर दंड करतले आनी तांकां तेंचेर शिटकावणी सुद्दां करतले अशें म्हापशेचो सरपंच सोमनाथ काळेज म्हणटा. होण्यासर हांगासर रस्त्यार हो सदांच कचरो जाता. ताका लागून लोकांचेर शिटकावणी तेणी दिलेली आसा आनी ह्यान फुडें जर कोयर उडयतना कोण दिसले जाल्यार दंड घालतलो अशी शिटकावणी म्हापशेचो सरपंच सोमनाथ काळेन दिल्या. सध्या पणजे बाजारांत फुलांचे दर मातशे वाडिल्ले आसा जाल्यार भाजयेचे जे दर आसा ते स्थिर आसा. भाजयेचे दर सरासरी 5 ते 10 रुपयांनी देंवल्यात. सध्या जायत्यो बायल्यो हळदी कुकूम करतना दिश्टी पडटात. ताका लागून फुलांची मागणी वाडल्या आनी तांचे दर लेगीत वाडल्या. हळदी कुमकाच्या काळात बायल्यो चड करून ल्हान गुलाब आनी शेवती व्हरतात. सध्या मागणी वाडिल्ल्यान तांचे दर किलो सरासरी 50 रुपयांनी वाडल्यात. देखून गिरायकांक मातशी चिंता जाल्या जाल्यार धंदो करपी ह्या वेवसायिकांक सुटका मेळ्ळ्या. पेट्रोल आणि डिझेल वाहना प्रमाण गोंयांत इलेक्ट्रीक वाहनांची मागणी वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सांत राज्यांत येरादारी खात्यात 3530 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी जाल्या. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर लिटराक सुमार 100 रुपयां मेरेन पाविल्ल्यान जायत्या जाणांक हे दर परवडना. ताका लागून इलेक्ट्रीक वाहनाक केंद्र तशेंच राज्य सरकारांनी प्रोत्साहन दिलां. फाटल्या 2 ते 2.5 वर्सांत जायत्यो इलेक्ट्रीक गाडयो बाजारांत येयल्ल्यो आसा. एकेच चार्जात 100 ते 200 किलोमीटर वा ताचे परस चड अंतर वचपाक ह्यो गाडयो शकता. तशेंच सहज चार्ज करपाक मेळटा म्हणून लोक त्यो घेवपाची इत्सा दवरता. 4 चाकी वाहनां परस दुचाकी इलेक्ट्रीक वाहनांचो जो आंकडो आसा तो मातसो चड आसा. आयतारा हरमल वाठारांतल्या क्रिस्तांव भावांनी व्हडा उमेदीन अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेलाचे फेस्त मनयला. अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेलाचो हो आशिर्वाद घेवपाक हजारांनी भक्त आयिल्ले. हे फेस्त क्रिस्तांव भाव न्हय तर हिंदू भाव लेगीत व्हडा दबाज्यान मनयतात. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेच्या जयंतीच्या निमतान कुडाळचो कलाकार अल्पेश घारे तशेंच वेंगुर्लेच्या रविराज चिपकरान रेल्वेचे सोबीत अशें शिल्प साकारले. अल्पेशान वेंगुर्लेच्या निवती दर्यादेगेचेर बाळासाहेबांचे 20 फूट उंच शिल्प तयार केले. ही कलाकृती तयार करपा खातीर ताका 2 वरां लागली. जाल्यार आर्वली दर्यादेगेचेर रविराजान रेल्वेचे शिल्प तयार करून बाळासाहेबांक मानवंदना दिल्यो. ह्यो दोनूय कलाकृती सद्याक पर्यटक तशेंच लोकांक खातीर एक बरेंच अशें आकर्शण थारपाक लागल्या.
प्रेरणा कला संस्कृती मंडळा वतीन 26 जानेवारी कुडचडे काकोडे पालिका मंडळाच्या इमारतीत मिस्टर हायड्रा 2023 ही दादल्यां खातीर शरीर सौष्ठत्व सर्त घडोवन हाडटले. हायड्रा फिटनेसान ही सर्त आयोजित केल्या. 55 केजी, 60 केजी, 65 केजी, 70 केजी, 75 आणि ताचे वयले केजीचे सर्तक हातून वांटो घेवपाक शकतले. सर्तीत बेस्ट पोस्टर, सांघीक चॅम्पियनशीप सगळ्यांत चड सर्तक आशिल्ल्या पंगडाक इनामां दितले. आयतारा कारवारच्या सोशल क्लबान आयोजित केल्ल्या स्वच्छता पदयात्राच्या सेवा कार्यावळीत लायन्स क्लब ऑफ काणकोण वांटेकार जाल्ले. ह्या कार्यावळीत हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या वांगड्यांनी रस्त्या कुशीक शेतांनी तशेंच मैदानाची नितळसाण केली आनी ती गोंयच्या शिमेर पालोले वाठारा मेरेन लक्ष केल्ली. कारवारचे पहार विदिके ह्या संस्थेन हो स्वच्छतेचो उपक्रम सुरू केल्लो. लायन्स क्लब ऑफ काणकोण, लायन्स क्लब ऑफ सदाशिवगड आणि हेर थळाव्या क्लबांक आणि महिला मंडळ वांगड्या क्लबान आपोवणे दिल्ले. ही कार्यावळ कारवारांतल्यान सकाळी 6 वरांचेर सुरू जाल्ली. परीक्षा हो शिक्षणाचो उत्सव जावपाक जाय. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचो ताण घेवचो न्ही अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलें. परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीच्या फाटभुंयेर इयत्ता 9वी ते 12वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या चित्रकला सर्तीच्या बक्षीस वांटपाच्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. 27 जानेवारीक परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांक संबोधीत करतले. गोंयांतल्यान 2 विद्यार्थी आनी 1 शिक्षकाची निवड प्रधानमंत्र्या कडेन दिल्लीत थेट चर्चा करपा खातीर जाला अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. फुडाराक पणजे स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत जावपी प्रत्येक कामाचो रोड मॅप कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेवन ताचेर थळाव्या लोकांकडल्यान सल्लो घेतले. तेन्नाच प्रत्येक काम फुडें वतले अशी म्हायती पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरात हाणें दिल्या. हाचे आदीं रस्त्याच्या कामाक लागून एक कॉन्ट्रॅक्टरान कळनासतना पुराय रस्तो बंद केल्लो. तेन्ना ताचें काम बंद उडोवन त्या कॉन्ट्रॅक्टराक रोड मॅप दाखय तरूच तूं कामाची सुरवात जातली अशी ताकीद दिल्ली अशें रोहित मोन्सेरातान ह्या वेळार सांगलें. स्मार्ट सिटी खाला येवपी ICCC हो महत्वाचो प्रकल्प जावन आसा. पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान ह्या प्रकल्पाचो खूब पणजेक फायदो जातलो. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी मामू हागेन अशें सांगलें. ह्या प्रकल्पा खाला स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट कॅमेराज, स्मार्ट ट्रॅफिक सिग्नल्स ह्या गजालींचो आस्पाव आसतलो अशें तिचें म्हणणें आसा. स्मार्ट सिटी खाला येवपी ICCC हो खूब महत्वाचो प्रकल्प जावन आसा. पर्यटनाच्या नजरेंतल्यान ह्या प्रकल्पाचो खूब फायदो जातलो अशें उतर गोंय जिल्लो अधिकारी मामू हागेन दिलें.
शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तशेंच तांकां आत्मनिर्भर करपाच्या हेतान बार्देस तालुका फार्मर प्रोड्युसर कंपनी तशेंच कलंगूट पंचायतीन सोमारा शेतकार मेळावो घडोवन हाडलो. कलंगूटच्या परबवाडो हो मेळावो हांगासर जालो. 150 परस चड शेतकार ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जाल्ले. कलंगूट वाठार जसो पर्यटना खातीर फामाद त्याच प्रमाण शेतीच्या बाबतींत कलंगूटचे फामाद तळ जावचे ह्या खातीर यत्न चालू आसा. यत्न करुया अशें ह्या बसकेंत निर्णय जालो. पणजे बाजारात वचपी रस्त्याचें काम सध्या चालू आसा. बाजारात वचपी लोकांक थंयच्यानूच वॉल्त मारून परतुचें पडटा. हाका लागून थंयच्यान यो वच करपी लोकांक खूब आडखळी सोंसच्यो पडटात. रस्तो खणून दवरिल्ल्यान थंय अपघात जावपाची शक्यताय आसा. देखून हो रस्तो सध्या येरादारी खातीर बंद दवरला आनी मंगळार मेरेन उक्तो करतले अशें कामगारांनी सांगलें. पणजे बाजाराकडचो हो रस्तो हेचे दुरुस्तीचें काम चालू आसा. ताका लागून यो वच करपी लोकांक थंय वॉल्त मारून परत रिटर्न मारून थंय बाजारांत वयचें पडटा. बाजारांत येवपी लोकांक तशेंच गिरायकांक आडखळी येवपाक लागल्या. मदींच हो रस्तो काम स्टार्ट जाल्ल्यान पणजे बाजाराक हेचो धपको बसपाक लागला. म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या भुरग्यांनी घातिल्ल्या बोवाळाचेर आपणे मामलेदारा कडल्यान अहवाल मागला अशी माहिती उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हागेन दिली. जाल्यार उच्च शिक्षण खात्याचो संचालकाचे ह्या विशयाचेर पळोवणी करीत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान माहिती दिली. सेंट झेवियरान जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या भुरग्यांनी बोवाळ घातिल्लो ताजेर आपणे मामलेदारा कडल्यान अहवाल मागला अशी माहिती उत्तर गोंयची जिल्लो अधिकारी मामू हागेन दिली. जाल्यार उच्च शिक्षण खात्याचो संचालकाचे ह्या विशयाचेर पळोवणी करीत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें. कोलवाळे वाठारांत रातच्या वेळार पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयांच्यो बॅटरी कोण तरी नाच करता अशी कागाळ थळाव्या कोलवाळच्या लोकांनी कोलवाळे पुलिशेंत नोंद केली. पुलिसांनी लक्ष दिवन आनीकूय अश्यो घडणुको घडच्या पयलींच पावल उखलचे आनी चोरांक धरचे अशी मागणी थळाव्या कोलवाळच्या लोकांनी केली. रातच्यो पार्क करून दवरिल्ल्यो बॅटऱ्यो गाडयेच्यो कोण तरी रातच्यो नाच करता आनी ही घडणूक कोलवाळे वाठारांत घडत आसा. त्या वेळार रातच्या वेळार ह्यो अशे घडचे न्हू हेका लागून कोलवाळे पुलिशेन थळाव्या लोकांनी कागाळ नोंद केलेली आसा. आयतारा उगवे गांवांतल्या लोकांनी तेरेखोल न्हंय देगेचेर खार फुटीची रोपां रोयली. फाटल्या 20 वर्सां सावन मोठ्या प्रमाणांत रेंव काडिल्ल्यान न्हंयची वाट लागल्या. रेंव काडपाचे प्रकार बंद जावचे हाचे खातीर आंदोलनां लेगीत केली. मोर्चा व्हेलो पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना. न्हंयतल्यान मोठ्या प्रमाणांत काडिल्ल्या रेवेक लागून न्हंयचें पात्र बरेंच रुंद जालां. ताका लागून आमच्या गांवाचेर हावळ येयला. न्हंयचें पात्र आनीक रुंद जावचें न्हय ह्या खातीर आमी खारफुटी रोयल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात.
जर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कर्नाटकात वचून प्रचार केलो आणि भाजपाक मत मात आमी आमची म्हादय वळोवपाक दिवचे ना अशें सांगलें जाल्यार आपूण कसलेच खोके घेयनासतना भाजपात येवपाक तयार आसा अशें आव्हान हांवें विधानसभेत मुखेलमंत्र्याक केल्लें। पूण मुखेलमंत्र्यान ताज्या उपरांत हांवें अशें केलें जाल्यार म्हादयचो प्रश्न सुट्टलो असो प्रश्न विचारिल्लो। देखून ताजे कडेन कापासतात ना हें कळटा आनी देखूनच हांव भाजपात वचपाचो प्रश्नूच येना अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसायान स्पश्टीकरण दिलें। तशेंच मुखेलमंत्र्याक हांव कितें म्हणटा तें कळूकूच ना अशें विजय सरदेसायान ह्या वेळार म्हटलें। भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान मडगांव, करमळे आणि थेबी रेल्वे स्टेशन विकसीत करपा खातीर कोकण रेल्वे केंद्रीय आर्थीक मजत येवजणे खाला 25 कोटी अनुदान मंजूर केलेलो आसा। तातूंतले 13 कोटी मडगांव रेल्वे स्टेशनाक दिला, जातूंत पार्किंग सुविधेन सुदारणा, मल्टी लेवल पार्किंग शेड तशेंच हेर तरांनी मडगांव रेल्वे स्टेशना सकट करमळे आणि थिवी रेल्वे स्टेशनाचे सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळ्ळा म्हणून कोकण रेल्वेचे उप सरवेवस्थापक बबन घाटगे हाणें सांगलें। भारतीय नौदळात सोमारा अत्याधुनीक तंत्रज्ञानान सज्ज आशिल्ल्या वागीर पाणबुडीचो आस्पाव जालो। नौदळाच्या प्रोजेक्ट 75 खाला मुंबयच्या माजगांव डेक शिपयार्डात ही पाणबुडी बांदिल्ली आसा। शत्रू राष्ट्राच्या रडाराक लेगीत ही पाणबुडी दिसची ना। स्टेट ऑफ द आर्ट तंत्रज्ञानाचो हातून आस्पाव आसा। वागीर ही कलवरीक श्रेणींतली 5वी पाणबुडी जावन आसा। ह्या नादी ह्या श्रेणींतल्यो 4 पाणबुड्यो भारतीय नौदळाच्या ताफ्यांत दाखल जाल्ल्यो आसा। पराक्रम दिवसाच्या फाटभुंयेचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अंदमान आनी निकोबार ह्या 21 आयलंडा परस वीर चक्र पुरस्कार फावो जाल्ल्या वीरांची नांवां दिली। तशेंच अंदमान आनी निकोबार आयलंडाचेर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां समर्पित केल्ल्या स्मारकाचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यान व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान केलें। सोमारा नांवां दिल्ले ह्या 21 आयलंडांतले 16 आयलंड उत्तर आनी मध्य अंदमान जिल्ल्यांत आसा आनी 5 दक्षिण अंदमानांत आसात। देशाच्या वीरांची म्हायती दिवपी अंदमान आनी निकोबार आयलंड हो महत्वाचो वाठार थारतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलें।